रितीनी जे स्मार्ट सिटीचे काम चल्ला, 3rd डिग्रीचे काम चल्ला। एक काम तुम्ही पळयल्या 3-3 फावटी 4-4 फावटी करता। आजेचो बोटवो खंयसून चड मेळटलो, खंयच्या बोटव्यान चड पळय ह्या आसा तेच पळोवपाचें हेंचें काम चल्ला। म्हणजे बारीक आहा तांकां चिड्डुपाचो प्रयत्न करता तुमी। पयसो कोणाचो मोडटात तुमी, तुमची भाटां विकून मोडटा। उलयना, फाटल्यान उलयलें म्हणून जायना। नो पार्किंग करपाचे वाटेर आसा म्हणटा पळय, ताका लागून पयलीं रेजोल्यूशन पास करचें पडटा, गॅझेटाचेर ते घालचें पडटा। नो पार्किंग झोन म्हणून बेश्टे तुमकां खंय तरी केले आनी घातले इतली हें करून स्मार्ट सिटीचे हितून तशें करून नो पार्किंग करपाचो प्रश्नच येना। कित्याक लागून ती तेंची स्वताची ओन प्रॉपर्टी न्ही, ही लोकांची हे स्मार्ट सिटी आहा, हे लोकांक लागून भोंवपाक लागून आसा। स्वताची कोणाची आसा तेतून ते लोक आपल्या आपल्या दारा समोर लायता नो पार्किंग म्हणून। हांगासर तांकां नो पार्किंग एरिया म्हणून करपाक जावचेंच ना। कित्याक लागून करता, कोणाक लागून करता, कसलो जेत तुमकां? म्हणजे प्रत्येक जण आपले आपल्या पद्दती प्रमाणे काम नाका जाल्लें करपाक सोदता काय कितें? स्मार्ट सिटीचें काम आसा पळय, आज कितली तरी वर्सां जाता लोक अक्षरशः हेका लागून त्रास काडटात, पण उलयना, फाटल्यान उलयलें म्हणून जायना। खरें म्हणजे जाल्यार उलोवपाक जाय। आज स्मार्ट सिटीच्या नांवान पोल्युशन कितलें जालें, झाडां सगळीं गेलीं, मागीर तुमकां धड एकूय काम जालें ना। एक काम 3-3, 4-4 फावटी केले गेले। हेका जबाबदार कोण? पयसो कोणाचो मोडटात तुमी, तुमची भाटां विकून मोडटा। तुमची कांय भाटां विकून तुमी मोडिना, तुमचे फिक्स डिपॉझिट, तुमची बायलेची भांगरां मोडून काय तुमी हें करिना। हो लोकांचो पयसो आहा, पब्लिकाचो पयसो आहा। पब्लिकाक जाय तशें तुमी काम करपाक जाय, तेंच तुमी काम करिना। सगळे कडेन भोसले कडेन ते फातर घातले, ते भितूर गेले पळय, ते काम कसलें रे? 3rd डिग्रीचें काम चल्लां हांगासर। दुर्दैवी आमचे पयले फावटी हायकोर्टाचे जज हांगा काम पळोवपाक देंवता, कित्याक विस्वास ना। सरकारी एडवोकेटांचेर सुद्दां जुइजांक विस्वास ना, आनी म्हणूनच हे जज हांगा पावले। कित्याक पावले? कलेक्टराचें काम हे भोंवपाचें। तो सुनील रॉड्रिगीज का कोण आसा तो, सुनीलूच तो हय, तो आपूण सगळे इतल्या दिसांनी काम करतलो, तितल्या दिसांनी काम करतलो अशें म्हणून सांगता। कन्सल्टंट कोण आसा तेजें नांव हेंच्यांनी बरोवंक ना, काम कितले हेजे आसा ते तेंचो खंय बोर्ड ना, खंयसून खंय मार्ग डावन केला म्हणजे केला तो सिग्नल हेंचो ना, कितेंच हेंचे बरोबर ना। लोकांनी भायरसून आतां पळय काणकोणसून, पेडण्यासून जावं खंयसून लोक येता, त्या वेळार लोक पळय जे येता त्या लोकांक बाबा कन्फ्यूज जाता, ते खंयसून उडपाचें खंयसून ना। आनी अजुनूय बी म्युन्सिपाल्टीची गाडी, पुलिसांची गाडी घेवन ते 2 व्हिलरांक उखलपाचो प्रयत्न करता। 4 व्हिलर खंय आसूं, पण 2 व्हिलरांक त्रास करता। म्हणजे बारीक आहा तांकां चिड्डुपाचो प्रयत्न करता तुमी, आनी ते कित्याक करता? तुमचें काम हांगा धडना, सगळ्याक थोडी तुमी फोडाफोडी केल्या, आनी हे तुमी काम सारकें करिनासतना लोकांकूय वयल्यान तुमी त्रास करता। म्हजे रिक्वेस्ट आसा आमच्या चीफ मिनिस्टराचे, PWD खातें तुजे कडेन आसा, हेंचेर मातशें लक्ष घाल। स्मार्ट सिटी उरोंक ना। एरो रोड केला कित्याक लागून? पयलीं तो रोड आसलो कसो, आनी तो आतां रोड बारीक जाता कसो? आज तुमकां खरें अक्षरशः न्ही पणजेचे लोक न्ही ओगी रावता बाबडे, आपलें काम बरें आपूण बरें करून रावले, एकटो कोण भायर सरना, कळटा पण वळना तांकां। आमी येवन हांगा सदां बोवाळ मारता, पण कितें आसा खबर आसा? लोक जर धंद्या सोडून आमच्या सारके येवन उलयत रावले जाल्यार मागीर कितें उरलां अशें म्हणून बाबडे लोक म्हणटा। अक्कल ना तांकां, आमी कितें करपाचें अशेंय म्हणटात लोक। म्हाका सांगा, ह्या रितीनी जे स्मार्ट सिटीचें काम चल्लां, 3rd डिग्रीचें काम चल्लां, एक काम तुम्ही पळयल्यार 3-3 फावटी 4-4 फावटी करता। धड तेंचे सिमीट आसना, जड तेंची रेंव सारकी धड आसना, धड उदक मारपाचें तेंचें आसना, आनी हेकाच लागून उदक न मारल्या कारणान सगळ्या बाबतींत तो प्रॉब्लेम। आतांच न्ही हांव वुमन पुलीस स्टेशनार गेलें, वुमन पुलीस स्टेशनार येद्दे व्हडले अशें ते चिरे घातला आनी रोड ब्लॉक केला। थंयसर आतां एके बायलेक, जाणटे बायलेक जर वुमन पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेंट दिवपाक जाय, तिणी ती अच्छी दांग मारून वचपाचें का कितें? तिणी तशें दांग ती दांग मारता त्या गटरान पडले जाल्यार ते खरें म्हणून जाल्यार ते 1-2 मीटर 2-2.5 मीटर तरी न्ही रुंद जागो बरो गाडी घेवपाक वचपाक प्लेन अशें करून दवरपाक जाय। ते आत्तां हांव तांकां सांगून येयलां, तुमी कित्याक त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगूंक नाका म्हणून। अशा रितीने हेंचें काम चल्लां, ते सामकें 3rd डिग्रीचें। खंयच्याच कोणा कडेच आपली तुमकां जाय ते त्या हॉटेलवाल्यांक कितें बरें दिवंक जाय, थंय तुमी नेरो करता, नो पार्किंग झोन बी करता, जाल्यार ज्या जाग्यार 50 फावटी लोक दिसाक भोंवता पुलीस स्टेशनाच्या फुडल्यान, थंय वेवस्थीत करा मरे। ते करपाक जायना।
उदक वचून पळय दाखयता कशी तेंची परिस्थिती जाल्या पळय ती अशा रितीने वाट लावन दवरली. मॅडम पार्किंगेचेर एक विशय आसा, जशे बस स्टँडार व्हडली पार्किंगेची बिल्डींग केली. आतां आमी पळयता कितक्योच बिल्डिंगी ज्यो मोडपाक पावल्या. तुमी हांगा सिटीन सुद्दां पळयत की जे आमचे पयलींचे EDCच्या फुडल्यान जुंता हावस आसा पळय, जुंता हावस सुद्दां बिल्डींग ऑलमोस्ट काबार धरल्याच्या वाटेक आहा. ती सुद्दां मोडून थंय सुद्दां एक पार्किंग एक जनरेट करी येता पब्लिकाक. करपाक जाल्यार खूब कितें करूंक मेळटा, पण करपाक नाका हेंकां लोकांक सोदोवपाक आहा. आतां ते बस स्टँडाक ते पळय टनाचेर त्या ब्रिजा कुशीक ते पळय पार्किंगाचें हें केलां, तेजो रेट आमी आयकलेले कोणी तरी भरपूर आसा म्हणून. पळय लोकांक गाडी जर दवरपाक जाय, पार्किंगाचे पयशे दिवपाक जाय ते दिवपाकूच जाय, पण ते हाय दवरले म्हणून ताका हें आसना. हांगा सिटीन जायतो जागो आसा, जायत्यो बिल्डिंगी आसा जे म्हणजे डेमोलेशन करपाचे परिस्थितीचे आसा. त्या जाग्यार थंय कितें तरी करून लोकांक पार्किंग बिर्किंगेची वेवस्था जर करीत आनी थोडे बहुत कितें पयशांचे आसा इन्कमूय जातलो, कोणाक तरी ते उपयोगूय पडटलो. तशें करिनासतना हेंच्यांनी फक्त लोकांक सत्तोवपाक, आज्जेचो बोटवो हेंकां जाय आनी हेंकां सतोवपाक जाय लोकांक, तेंच हेंच्यांनी काम. हेंकां हें आसा की आज्जेचो बोटवो खंयसून चड मेळटलो, खंयच्या बोटव्यान चड पळय हें आसा तेंच पळोवपाचें हेंचें काम चल्लां. कित्याक ना कितले तरी जागो असो आसा ज्या जाग्यार करपाक जाय अशें म्हणून काम. आतां अशें जर करिना जाल्यार फुडें स्मार्ट सिटी आतां पळय कितलीं वर्सां जालीं, 4 का 5 वर्सां जालीं स्मार्ट सिटीचें काम जायना. केदें व्हडलें आसा ही सिटी, ही राजधानी आसा केदी व्हडली. ह्या 5-5, 6-6 वर्सां, 7-7 वर्सां कोण सिद्धार्थ कुंकळकार MLA आसलेलो तेन्नाच्यान तो लागलोलो स्मार्ट सिटी करता म्हणून. मनोहर पर्रीकर लागलोलो, पर्रीकराक मरुनूच आतां कितलीं वर्सां जालीं पळया. कितलीं वर्सांच्या वर्सां हेंची स्मार्टूच जायना, हेंची स्मार्टूय जायना आनी हेंची कांय कामांय जायना. फक्त लोकांचे मोडातोडी मात्र भरपूर जाल्या. हांगा सगळ्यांक नुकसान करून जालें. सद्या आमी तेंय आयकलेलें आसा की पणजे शहरांत लोकांक गिरायक ना, कामूच हेंचे सगळे दुकानां हेंची धापून बाबडे बेश्टी येवंक जाय म्हणून येतात, ओपन करूंक जाय म्हणून करतात आनी बसतात, टायमपास करतात. तांकां ज्या रितीने हांगा पयलीं गिरायक जातालें तशें गिरायक जायना. स्मार्ट सिटीच्या कामा मुळे भरपूर लोकांक नुकसान जाल्लें आसा. हेतून खरें म्हणलें जाल्यार आमचे हेड ऑफ द फॅमिली कोण, आमचे चीफ मिनिस्टर, तेणें पळोवपाची चड गरज आसा.